2016-17च्या बजेटात काजू आणि माडाच्या फेणयेक हेरिटेज स्पिरीट ऑफ गोवा म्हणून स्टेटस दिवपाचो प्रस्ताव सरकारान केल्लो। मात उपरांत काजूचे 2 सीझन गेले तरी सरकाराक फेणी पॉलिसी तयार करप सुद्धा जमना। पॉलिसी खातीर डाटा एकठांय करपाची जबाबदारी गोवा युनिव्हर्सिटीची। 2016चो काजूचो सीझन सरकारान कांयच करिनासतना वगडायलो। 2017चो सीझन युनिव्हर्सिटीन वगडायलो। आता कितें ते 2018 काजूच्या सिजनाक थारपाचें, कांयच फुडें वचना म्हूण जाळवणदार बेजार। फेणयेची पॉलिसी आनी बाकीच्या गजालींचो नियाळ घेवप आनी सुचोवण्यो करपाक खासा समिती नेमल्या। सगळे जाळवणदार त्या समितीचेर आसात। शुक्रारा समितीच्या बसकेत सगळ्या गजालींचो नियाळ घेतलो। फेणयेच्या वर्साची फटीची म्हायती दिवन गिरायकांक फोटोवपी डिलरांक जाग्यार हाडूंक जाय। फेणयेची क्वॉलिटी स्टँडर्ड तपासपाची जबाबदारी FDA ची आसतली। फेणयेची कमीत कमी आनी चडांत चड क्वॉलिटीची रेंज एक्सायज खातें FDAक दितले। फेणी तयार करून भायल्या भायर विकपी भाटयेकारांक बंदी ना। बॉटलिंग करपी डिस्टिलराक क्वॉलिटी आनी स्टँडर्डाचे सगळे नेम पाळचे पडटले। डिस्टिलरांची मशिनरी, फेणी स्टॉक करपाची सुवात, वेवस्था स्क्रीनिंग समिती तपासतली। फेणयेचें बॉटलिंग 2 तरांनी जातलें। फेणयेचें बॉटलिंग 2 तरांनी करपाचें समितीन थारायलां। ट्रेडिशनल फेणी आनी सेमी ट्रेडिशनल फेणी अशे फेणयेचे 2 प्रकार आसतले। पारंपारीक पद्दतीन फेणी करतल्यांक ट्रेडिशनल कॅटेगरीत मातसो मायज रेट मेळटलो। 100 दिसांची व्हॅलिडिटी दिवन उर्राकाचें बॉटलिंग करतले। एक्सपायरी डेट घाल्लो उर्राक हो पयलो बॉटल्ड सोरो जावंक शकता। गोवा युनिव्हर्सिटीचो डाटा रिपोर्ट उपरांत फेणी पॉलिसी, मार्केटिंग प्लान ह्यो सगळ्यो गजाली जाग्यार घालपाच्यो आसात। काजू आनी माडाची फेणी हेरिटेज स्पिरीट करपाचो सरकाराचो कारभार पळयल्यार उर्राकूच न्ही, फेणयेची एक्सपायरी तेंकत म्हूण भंय। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे।